टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणेन गोंयच्यो जमिनी गोंया भायल्या लोकांच्या घशात घालपाचे यत्न चलयल्यात काँग्रेसीन आरोप केला। त्या खातीर तांणी मोरजेच्या 62,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचो दाखलो दिलो। जांकां प्रकल्पा खातीर जमनी दिल्यात ते गोंयकार काय भायले ते ताणें सांगचे अशें आव्हानूय काँग्रेसीन ताका केलां। टीसीबी मंत्री कायद्यात जी कितें दुरुस्ती करतलो म्हणटा त्यो सगळ्यो खटपटी गोंयच्या भायल्या लोकांच्या घशात गोंयकाराच्यो जमिनी घालपा खातीर। टीसीबी गोंयकारा खातीर न्हू तर गोंया भायल्या पयशांकारा खातीर वावुरता। लोकांनी ताचो हेत जाणा जावन सादूर रावचे असो उलो काँग्रेसीन मारला। सांगता आसतना लास्टाक जे म्हणटा न्हू केस टू केस जे आमी टीसीबी मिनिस्टर तो करतलो म्हणटाली ते आमकां थंय दिसना। तेणी स्वताचे जे लोक जे दिल्लीसून जे येतात तांकां तेंच्यांनी स्पेशल हांगा एमेंड करतात आनी तेंचे जमिनी हे सेटलमेंट करून करतात। तेन्ना आमी जे गोंयांत नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाक जे कितें चालू आसा टीसीबी येयल्ले दिसा आपले रुल्स एंड रेग्युलेशन बदलता आनी आमी तेजेर एक कंप्लेंट दिलेली आसा की टीसीबी टावन प्लॅनर जो आसा हो टीसीबी मिनिस्टर सांगता तसो वागता। जे कायद्यान जे बरयलेले आसा तो कांय घडत ना, ते घडपाक जाय कायद्यान। पूण आयज जे चल्लेले आसा गोंयांत भायले लोक म्हणून आमी म्हणटा भायले भायले अशें म्हणिना, भारत देशाचेच ते आमचे भारत देशांतले वासी। तर तांकां जर तुमी स्पेशल एमेंड करता आनी गोंयची आमचे भुरगे जे आमची जमीन घर बांदपाक जर जाय जाल्यार ताका आज यो फाल्यां यो जर करता जाल्यार आमी तांचो निशेध करता। आनी जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टरान जे कितें ठरयलेलें आसा हे बेगींतल्या बेगीन हेणी एक्शन घेवन दाखोवपाची। 1 वर्स जालें करता करता इलेक्शन फुडले येतले आनी आतां म्हणटले आनी 2 वर्सांनी करया आनी मागीर सगळे स्क्रॅप जातले आनी आपल्या लोकांचे हे जमिनी सेटलमेंट करतले हे आमी तुमकां सांगून करता। देव बरें करूं। थोडे म्हयने फाटीं ह्याच आमच्या टीसीबी मंत्रीन कालागूट कांदोली ओडीबी ओपन केली। एक्यूज करून नांव घेयना, एक्यूज करून हिंगासर चड इल्लीगल जाला म्हणून लोक बरे खुशी जाल्ले। हो आमचो टीसी मंत्रीन बरो इश्यू घेतला आनी बरें कितें जातलें म्हणून पळयत गेल्यार सिट्युएशन कितें जालें तेजे कितें वस जावन गेलें। सो हांव सगळ्यांक चोत्राय गोंयकारांक म्हणटा तुमी चोत्राय घ्या, तुमचे कान दोळे उगडा। आमकां कालागुटांतूय जो पळयला वस जावन गेला सांगप एक आनी करप दुसरें। सो सगळ्या गोंयकारांक म्हणटा तुमी नदर धरची, तुमी एकठांय जावचे आनी गोंय आमचें आहा तें सांबाळून भायर सरचें, हें इतलें म्हजें मागणें। हांव ताका एक प्रश्न करूंक करता गोंयच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराक की मोरजे विलेज जी आसा आमच्या मांद्रे मतदारसंघात तेतून नियरली अबाउट 62,000 स्क्वेअर मिटर जमीन डोंगर जो आसा, डोंगर म्हणजे ऑर्चर्ड लँड जी आसा ही तेणी आयज सेटलमेंट करून घेतल्या। तेन्ना तेणी एक स्पेशल एमेंड केल्या आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो सिनियर टावन प्लॅनर जो आसा आनी तेजी बोर्ड आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाची बोर्ड कमिटी जी आसा तांकां तो घेवन बसला आनी तेणी तो 62,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तो एकटो गंगा रेड्डी मिसेस गंगा रेड्डी फ्रॉम इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड आनी एक कोनीडेला रामचंद्रन तेज म्हणून हे गोंयचे काय गोंया भायरसून येयल्या हे आमकां पयलीं कळपाक जाय। तेन्ना स्वता जर एमेंड करून तो जमीन 62,000 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट करता। सेटलमेंट जागो म्हणजे कसो आसता, ऑर्चर्ड जागो जो आसा ऑर्चर्डाचो सकयल जागो सायडीक सेटलमेंट जागो आसता, कोणाची घरां आसपाक जाय। दोंगराचे वयर जेन्ना टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर स्पेशल एमेंड करता आनी तेका त्याच लोकांक जर करून दिता जाल्यार आमकां हितून काय बरें तरी दिसता न्ही। पयलीं स्वताच्यान तूं आपूण 62,000 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट जर करता आनी 6 कोटी स्क्वेअर मिटराचेर तूं उलोवपाची भाशाच करूं नाका। पयलीं तूं स्वता कशी करून घेतली। म्हणजे आयज विश्वजीत प्रताप सिंग राणे गोंयांत जर ना, भायले कंट्रीन जर गेलो तेंचो एक बरें एक तरी हें आसा म्हणजे मधमाशांचो पोळो कसो आसता न्हू, खंयचे तरी भायले कंट्रीन वचप हेंच्यांनी सगळे जे कोण पयशेकार जे आहात तांकां एकठांय करप, तांकां मागीर सांगप आमी गोंयांतसून येयल्लो आसा आपूण थंय येतलो भायले कंट्रीन, तेन्ना तुमचें कितें आहा तें घेवन येयात, आमी तुमकां गोंयांत जागो घेवन दिता। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।